म्हाका सांगता चेक कर म्हणून होय तुजो आरसी बुक ना मरे आरसी बुक दाखय मरे तरी आरसी बुक कित्याक दाखयना तो तुमी तुजी गाडी हा मरे तुज्या नांवार दाखय मरे वचून दिला का फोन मारला गाडी आता आरसी बुक ना द्यायची ना तो वयले आता तू पळय न्ही म्हाका कितें आला सर हांव विन्संट परेरा शिवसेनेचो बार्देस प्रमुख आनी हिंगा हे आमे घेवन येयल्ले आहा रस्त्यारूच बसता ट्रॅफीक ब्लॉक करता तो करता हिंगा आनी हेंची आतां गाडयेचे पेपर मागोत जाल्यार सांगता घरा तूं पळय म्हणटा म्हाका सांगता हो पळय म्हणून हेंची आरसी बूक घेयनासर हिंगा भोंवता हे आनी हांकां बिजनस करूंक कोण दिता हांकां पंचायतीन परमिशन दिलां की कोणें दिलां हांकां रस्त्यार लावपाक तें आमकां पयलें कळोंक जाय आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हो हेचेन कांयच ना गाडयेचें ही गाडी म्हाका दिसता चोरयेची दिसता गाडयेचो नंबर पळोवंक जाय तुवें आनी तेका ना जाल्यार तेजेसून बूक हाडिना जाल्यार तेका एरेस्ट करून तो व्हरपाचो हिंगासून तारकेकर हांव शिवसेनाचो शाखा प्रमुख हे आयज घाटी हांगा आमच्या शिवोलेन बसल्या येवन आनी ही गाडी नंबर ना काय ना कसलो नंबर घालता आनी कितें हाडटा गाडयो कोण ना आमच्या विन्संट परेरान ताका विचारलें बाबा गाडयेचे पेपर आहा काय म्हणून तर ताणें सांगलें आरसी बूक घरा आहा जाल्यार तेजे कडेन कित्याक ना आमचे RTO आमचे चॅक करना पोस्टार तांकां ना खंयचो हांवें महाराष्ट्राचे हाडून तो शिवोलेन हांगा ऐकता आमचे शिवोलकार आमचे धंदे करपी मेले हे घाट्यांक आमी चान्स दिले आनी हे शिवोलकार आमचे पळयता आयज बसून आमकां शिवोलकार आनी आमचो धंदो करून वयर सरचें जाय आमकां जाल्यार हे घाटी न्हू हे आयज घाटयांचे आमी हमाली जातले आनी घाटी हिरो जातले हांगा हे आमचे गोंयकार सगळे पळोवचे कितें जाता ते गोंयान आनी घाट्यांक हो चान्स दिवपाचो न्हू भायरसून कोणी तरी तांकां खंय बसताले विचारचे बाबा तुमचे कडेन कितें आहा आनी कितें ना ते पुलीस बसून एक्शन घेना तेंचेर ना पंचायत एक्शन घेयना आनी वॉर्ड मेंबर कोणूच तेजेर एक्शन घेना येतात वयतात म्हाका दिसता कितें तेंच्या हातीन कितें तरी पडटा जाल्यार पोत्यांनी कितें तरी पडटा म्हणून ते सोडटात तांकां तर तशें खुर्च्यो प्लीज कितले करून जाल्यार आमचे शिवोले राखचे आनी आमची गोंय राखचे गाडयांक चान्स दिवच्यो न्हू हांगा आनी चोरयोय करतात मागीर रातचे दिसाचे पळयतात आनी रातचे चोरयो करतात मागीर ते आयज तेजे कडेन पेपर मागलो जाल्यार पेपर ना एक सादो जाल्यार आमकां रोखडेच तालाव घालता हे घाटयांक कोण तालाव घालतलो आनी कोण आनी हो आंब्यांचो सिजन अजून पिकोवंक ना आमच्या गोंयांत आमी गोंयकार आसून आनी खरे गोंयचे आमी आंबे विकपी आमकां हे ना आंबे आनी हे महाराष्ट्रासून हाडून कॅमिकलाचे आंबे विकता आनी आमचे भुरगे सीक जाता पायल्यो सीक जाता आनी मागीर आमकां हॉस्पिटलांनी धांवचें पडटा हे कोण पळयतलो आतां पंचायतीन कितें तरी एक्शन घेवंक जाय हेजेर न्हू कोणूच घेयना एक्शन आमचो एकटो रिपोर्टर येयलो ताका तो शाणपणां सांगता तूं कितें करतलो जाल्यार कर म्हणून आयज आमी हांगा जमा जाले आनी तांकां आमी प्रश्न घातलो बाबा तुमी खंयसरल्यान येयला काय म्हणून पुलिशेकूय आपयले आमी आतां पुलीस येतले आनी तेजेर एक्शन घेतले कितें ते आतां हो ताका 2 दीन विचारले आमी तर तो म्हणटा आमकां चॅक कर म्हणटा हे घाटयांचे आमी चॅक करपाचे आनी मागीर आमकां मागीर बॅड उतरां येता आमी गोंयकार बॅड उतरां दिवचे न्हू पाशियेस काडून आमी पळयता आनी पाशियेस करून आमी पळयता तांकां कितें तें एक्शन मातशी तेंचेर घेवची आनी भायलो प्लीज हांगा दोन करून गोंयान दिवच्यो न्हू पयशांक लागून गू हांव नाकात आमची नाम क्या तुम्हारा अरे क्या हुआ आज इधर लगा के बैठा था मैं आज ही आया तो बोल रहे कि गाड़ी की छोटी मैं बोला नहीं हमारा ही गाड़ी आरसी बुक घर पे बोला है मुझे साइन कर रहे दिखाएगा आपको यहाँ पे जो कोई स्थानिक है उसने जगह दी बैठने को आपको नहीं पंचायत तरफ से कुछ परमिशन है आपके पास बैठने के आज ही आया था मैं फर्स्ट टाइम आम का सीजन नहीं आम किधर से लाए आम कहाँ से लाया तू कैसे पकाए हाँ महाराष्ट्र से आया लिया था मेरे पास लिया था फूड एंड ड्रग वगैरह लाइसेंस है तेरे पास फ्रूट का